काँग्रेसीपासून दुखून पयस आशिल्ले आमदार माविन गुदिन्हो हांणी आतां भाजपाच्या तिकेटीचेर फुडले विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतला अशी बातमी सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। कांय म्हयन्या आदीं भाजपा सरकारान आमदार माविन गुदिन्हो हांकां दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाचें अध्यक्षपद दिवन आमदार माविन गुदिन्हो भाजपा वांगडा आसा हें सिद्ध केल्लें। उपरांत रक्षा मंत्र्याच्या वाडदिसाय आमदार माविनान भाजप सरकाराचेर मोग दाखयत आपल्या पुराय भाशणांत रक्षा मंत्र्याचेंच कौतुक केल्लें। इतलेंच न्हय तर जिल्लो पंचायत निवडणुकेकय आमदार गुदिन्हो हांणी भाजपाक दाबोळेच्यान तेंको दिल्लो। देखून आमदार माविन भाजपा तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवपाची तयारी करतात अशी बातमी तेन्नाच पसरपाक लागिल्ली। काँग्रेसींतल्यान कांय कारणांवेल्यान नाखूश आशिल्ले आमदार माविन गुदिन्होन आपूण भाजपा तिकेटीचेर वेंचणूक लडयतलों अशें काँग्रेसीच्या वरिश्ठ नेत्यांक हालींच स्पश्टपणान सांगलां। फाटले वेंचणुको जाले उपरांत विरोधी पक्षनेत्याचे पदापासून आपणाक वंचीत दवरलो अशेंय तांणी पक्षश्रेश्ठींकडेन उलयतना सांगिल्ल्याचें कळटा। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।